आपेवाळ केरी हांगसर रेंवेन भरिल्लो ट्रक आयतारा सकाळी परतलो। हाका लागून सुमार 4 वरां रस्त्यार येरादारी ठप उरली। सुदैवान ह्या घडणुकेन कोणाचो जीव गेल्लो ना। ह्या अपघातांत चालक जखमी जाला। बेकायदेशीर रेंव काडून चोरयान व्हरता म्हण अश्यो घडणुको घडटा अशें कांय जाण सांगतात। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ट्रक पडला पळय हो सरकाराचो त्या ट्रकवाल्या कडेन जिवाचो खेळ। म्हणजे कसो आसा, आतां तुमकांय खबर आसा की कायद्यान रेंव काडप आनी दिवप हे बंदी आसा। म्हणजे आतां ज्या टायमार तो सकाळी 6 वरांचेर तो ट्रक पडला आनी 6 वरांचेर ताका रेंव व्हरून तो खंय घालता आसतलो। म्हणजे काळखान तो रेंव व्हरून जी घालता ते काळे धंदे करपाकूच घालता न्ही। म्हणटकीर हें आमी प्रत्येक फावटी सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिलां की रातचे ट्रक, कित्याक थंय जर तुमी आपेवाळान जर उबे रावले जाल्यार रातचे 11:30 नंतर हे ट्रक चालू जाता आनी पहाटे सादारण 5:30 नंतर परत चालू जाता। आतां घाईन जेन्ना कोणी मनीस जेन्ना घाईन करता तेन्ना हो एक्सिडेंट जाता, कित्याक ती चोरी न्ही। म्हणटकीर सरकाराक फक्त चोरयेचे धंदे करपाक जाय काय कितें, ताचें कायदेशीररित्या कांयच करपाची गरज ना। बरें, जो कोण आतां इतल्या हांड्याची रेंव व्हरून घालता हाजो अर्थ असो आसा की ताका राजकीय वरदहस्त आसा। म्हणजे स्थानीक जो कोण राजकारणी आसा तो स्थानीक राजकारणाचो हाका वरदहस्त असल्या शिवाय ही गोष्ट जावंक शकना। तुमकां दिसता ही रेंव सामकीच बंद जावची? खंयची रेंव जी आतां काडटा आमकां दिसना ही रेंव बंद जावची म्हणून सामकीच, पूण कायदेशीररित्या ताची वाहतूक करची, कायदेशीररित्या ती खंयच्यान जी काडपाची खंयच्यान काडची आनी ती लोकां पर्यंत वेवस्थीतरित्या पावची। आज तुमी पळयात की ट्रक पडल्या बरोबर त्या ट्रकवाल्याचें नुकसान, तो ड्रायव्हराचें नुकसान आनी ते रेंव काडणारे जे मेहनती लोक आसा तांचें नुकसान। पूण जायत्या जाणांची कॉन्ट्रॅक्शनां बंद उरता। न्ही म्हणून सांगता न्ही कायदेशीररित्या काडा म्हणून। बेकायदेशीर कित्याक करतात? बेकायदेशीर करपाक आतां प्रत्येक गोष्ट जर बेकायदेशीर करपाक जालें जाल्यार मागीर तो कायदो आनी कित्याक जाय तर? सगळेच कायदे बंद करून उडयात। हेवी व्हेकल्स फ्लाय करपाक टायमिंग बंदन बी कितें आसा? खंयचे कसलेच टायमिंगाचें बंधन पयलीं सावयवेऱ्या पंचायतीन घातिल्लें, पूण त्या बंधनाचें आतां काय पालन केलें गेलें अशें वचना। आतां तूं बंधनां अरे ही सगळीं बंधनां घालतलो तेजे पेक्षा कायदेशीर कर न्ही, बंधनां घालपाचो प्रश्नूच येना। म्हणटकीर आज तुवें हांगा बंद ह्या पंचायतीन बंद केल्या मागीर दुसरी पंचायत म्हणटकीर आमकां कितें आसा त्या पंचायतीन सावयवेऱ्या म्हाका कितल्या भागांनी रेंव काडप जाता कितें खबर आसा तुमकां? खंयच्या म्हज्या अंदाजा प्रमाण अख्ख्या त्या वळवयच्या पोतान ते बेतकेच्या हाज्या पर्यंत सगळ्याक रेंव काडली गेली वता। आनी हें कितें दिसना तें उगड थंय सरकारी अधिकारी जे आसा कितें वचना, मायनींग अधिकारी जे आसा ते फिरत आसता। म्हणजे तांणी हाजेर कंट्रोल हाडपाक जाय। जी मायनिंगाची अवस्था जाली ती ह्या रेंववाल्यांची अवस्था जाता। मायन्स एंड जिओलॉजी रेड मारता पळय, रेड ही फक्त नांवा खातीर मारता अशें म्हजें म्हणणें आसा। नांवा खातीर म्हणजे कशें आमी जागे आसा, म्हणजे सेक्युरिटी असो मदीं जागो जालो की पिल्लूक मारता पळय तसो हे पिल्लूक मारता।